रमेश बाब तवडकार हो गोविंदाच्या फाटल्यान हात धुवून लागिल्लो आसा, पण ते म्हणतात आपण तुमचे वाटेक गेलोच ना म्हणून. जी खाती म्हजे कडेन आशिल्ली ते खात्यान भितर दम ना आणि खात्यान व्हडलो 200 कोटीचो जो भुजभार जो उबारून दवरलेलो आसा हो कोणाक तो म्हणू. आणि हांव जे त्या वेळाचेर स्पोर्ट्स मिनिस्टर जालो पळय न्ही त्या वेळा वयली त्यांनी जी व्हडली जी रास करून दवरलेले पळय ताजी बिलां हांव आसतना पेड केली. 12 ते 2017 सत्ता असताना तुम्ही गोडाक घास मारून रावले म्हणून सत्तेची गोडाक. कित्याक ताणी म्हणजे खातीर कितें केलें. मंत्रीपद दिवन सुद्दां जर ते मंत्रीपदाक जर दम जर ना जर म्हणटा आणि ते जर तितून जर दाम जर ना जर म्हणटा जाल्यार मनशाक आनी कितें जाय. कारण ताणी स्टेटमेंट केले थंय आपल्याक परत शेणाच्या थाप्याक फातर मारपाचो ना म्हणून. पळय पण शेण्याचे थापाचें महत्व आणि रहस्य ह्या मनशाक मास्तराक खबरूच जर ना म्हणून ताणें हो उल्लेख केला. I will always consider that शेणाचो थापो is a form of the purity. गोविंद गावडे देवचारान दाखयले चुट्टेचेर वाटेचेर पावल देणारो हो मनीस, पूण तेजो श्रमधामाचो हो विशय जो आसा पळय न्ही तो लोकांक भल्या खातीर तो घर बांदना, तातूंत भितर राजकीय वास आसा. मनोहर भाईन म्हज्या मार्शलच्या सभेक येवन भाशण केल्लें आसात की आज भस्मासूर आयिल्ले आसात तांकां आमकां हद्दपार करपाक जाय म्हणून गोविंद गावडेची आमकां गरज आसा हें तांणी आव्हान केल्लें आशिल्लें. पूण त्याच भस्मासुराक घेवन ह्यो म्हज्या मतदार संघान भितर आज घर बांदता. गोविंदाक सोपोवपा खातीर सुपारी जर कोण जर घेणारो जर कोण जर एक तितून भितर जर आहा जाल्यार तो रमेश बाब तवडकर आहा. हें परत एकदा उघडपणान हांव सांगता. खूप मोठी स्टेटमेंट करता तुम्ही. तुमकां सोपोवपाची सुपारी दिली म्हणटा तुम्ही. ती बी तुमच्याच पक्षाच्या लिडरान घेतल्या. ऑफकोर्स हांव तुका सांगता न्ही रे. आणि दुसरी वटच्यान एक गजाल जाल्या की उठान पयर काणकोणा वचून मिटींगय घेतली. हय. सो ते प्रियोळाक आयले घर बांदली, तुम्ही आता काणकोणाक घुसले. ते राजकारण न्ही ती मिटींग जाली. खंयची ती मिटींग जाली ही आमची नवी संस्थेची ती बुनियाद जावन आसा. नवी संस्थेचें उद्घाटन जावन आसा. राजकारण जातलें वो ना जातलें येणारो काळ सांगतलो. तुम्ही तयारी दवरल्या. डेफिनेटली दवरल्या.